सगळ्यांक बरी सांज आवडटा। आज आमचे मदीं आमचे कोर्ताली पुलीस स्पोर्ट्स क्लब तशेंच कोर्ताली काला केंद्र सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स आनी तुवें मिडिया हांगासर आयले म्हणून तुमकां हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा। आनीक कोर्ताली विभाग कार्निवाल 2026 हो आमी लास्ट टायम पयले फावट आमी घडोवन हाडलेलो। आनीक आतां आमचे सगळे कमिटीन आमचे सांगला ते प्रमाणे इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी तुमी भरपूर मिडियान कवर केले, बरो रिस्पॉन्स मेळोन आमकां दिसता आमचे सगळो लोक गांवचो लोक जसो भायलो लोक हांगासर येवन हो आमच्या 3 दिसांचो हो प्रोग्राम पळयलो। आनी ह्या वर्साक आमी सेकंड टायम कोर्ताली विभाग कार्निवाल 2026 आमी घडोवन हाडटा। आनीक हो घडोवन हाडपाक आमचे जायते भाव भयणांनी जावं आमचे कमिटी मेंबरांनी जायतो हो वावर आमी सुरू केल्लो आसा। जे आमचे 15, 16, 17 हो 3 दिसांचो हो प्रोग्राम कार्निवालाचो प्रोग्राम जावचो म्हणून आमी जायते मिटींग घेवन आमी फुडें व्हरपाचें थारायिल्लें आसा। हांव जाणा लास्ट टायम आमकां थोडोसो टायम मेळ्ळो पूण तरी आसतना आमचो बरो हो सक्सीड जालो। आनी आख्ख्या गोंयांत म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत कुडचडे ज्या कोर्ताली बांद्या फुर्सा लागीं हो आमचो हो 3 दिसांचो हो कार्निवाल आमी घडोवन हाडटात। आनीक तुमकां आतां आमच्या कमिटीन सांगला त्या प्रमाणे 3 दिसांचो हो प्रोग्राम जो पयले दिसाक आमच्या 15 तारखेर 3 पार्टी आसतल्यो, 3 डायरेक्टर आसतले। हो फूल डेयाचो आमचो ऑलरेडी प्रोग्राम सांगलेलो आसा। सेकंड डे आमचो सांगला त्या प्रमाणे आमी जागोर आसतलो। हांव मुद्दम आमच्या गोंयच्या भावां भयणांक आमच्या लागींच्या भावां भयणांक अपील करता, हो जागोर आमी मुद्दम दवरला। हो जो कल्चरल प्रोग्राम जो आमचे आदल्या लोकांनी जो सदांच आमचो जागोर आमचो भावान आंतोनी सांगला ते प्रमाणे पयलीं भरपूर जागोर जाताले पूण हालीं दिसांनी म्हाका कितलीं वर्सां जालीं आमचे जे युथाक हो जागोर पळोवपाक मेळना। हांव मागता आमच्या लोकांनी आमचे जे युथाक भायर काडपाक जागोर कितें तें दाखोवपाक जे आमचे सालसेटीन जेन्ना असले जागर जाताले ते आमच्या सालसेटीन ऑल गोवा लेवलाचेर आतां तितले जायना। ते यूथ जे आमचे जे जाणटे भाव आसात तांच्यांनी एक इनिशिएटीव घेतलेली आसा, ह्या वर्साक आमी जागोर करया आनी आमच्या युथाक दाखोवया म्हणून। ताका लागून ह्या युथाक मुद्दम हांव मागता आमच्या लोकांताय मुद्दम तुमी आमच्या 16 तारखेर तुमी हे जागराक येवचे। हो आमचो जागोर 6:30 वरांचेर हो स्टार्ट जातलो। ताचे उपरांत आमी ऑर्केस्ट्रा दवरलो आसा, ओमकार मेलोडीज हाचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो। आनी हांव मागता ते दिसा तुमी हाजीर जावचे म्हणून। तशेंच आमचो 3rd डे जो 17 तारीख आसा आनी ज्या दिसाक आमी आमच्या हेडीन आतां सांगलेलें आसा की आमचो फ्लोट आसतलो। आनी हो फ्लोट ह्या दिसाक आमी जावं आमचे नेवी बँड आसतले, फ्लोट्स आसतले, कॉम्पिटिशन आसतलें, तशेंच म्युजिकल शोय आसतलो आनी तसोच आमचो बिग कंट्री बँड हेवूय आसतले, किंग मामा आसतलो, किंग क्वीन आसतले। असो आमचो प्रोग्राम हो आमी असो मांडलेलो आसा। आनी हांव अपील करता आमच्या सगळ्या कोर्ताली कुडचडे तशें आमचे ऑल गोवा लेवला लोकांक हांगासर येवचे, जावं आमी युथाक भायर काडचे, जावं सिनियर सिटीजन, जावं आमकां पणजे वचपा नाका, मारगांव कार्निवाल जाता, वास्को जाता, आमचो पणजे जाता, बाकीचे सिटीनी जाता पूण आमी विलेजान दवरला, कुडचडे गांवांत दवरला। हांव मागता आमचे सगळे कुडचडचे भाव जावं केलोसी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीचे आमचे सरावंडींग आसा तेणी सगळ्या लोकांनी भायर सरोन ते दिसाक येवचे। आनी आमकां लास्ट टायम तुमी इतलो मोग दिला, इतलो लोक भायर सरोन आमकां उमेद काडल्या। ताका लागूनच आयज आमी सेकंड हो आमचो कोर्ताली विभाग कार्निवाल घडोवन हाडटा। आनी तुमी हांव सोदून तुमी सगळीं ते दिसाक येतली आनी आमचो जो 3 दिसाचो जे प्रोग्राम आसा ते आमकां लोकांक आमकां बरे भाशेन आमी हो लोकांक पोवचो अशें इतलेंच मागता। आनी हांव सोदून सगळो लोक भायर सरोन ते दिसाक 3 आमचे जे प्रोग्राम आसा ते दिसाक तुमी वांटो घेतले आदींच तुमकां हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा, देव बरें करूं। आनी आमचो मेंटर क्लबाचो मेंटर आमचो ऑनरेबल MLA बाबा हातून वास हाकाय आनीक उर्बा जाली, इतलें बरें जालें म्हणून हे 3 दिसांचें फंक्शन। आनी
साहित्य सगळे आमचे बरे मागपी प्लस आमी एज अ वांगडी क्लबाचे आमी ताका आग्रह केलो की ह्या वर्साकूय आमी करुया म्हणून आनी तेणी सगळ्यांची मागणी आयकून तेणें म्हणचो या मुखार. सो आयज आमी ह्या प्रोग्रामाचे सुरवातेची आमकां प्रेस ब्रिफींग करता तुमकां. आनी हो प्रोग्राम जावन आसा 3 दिसांचो 15, 16 आनी 17. सो 15 तारखेर वयलो हांव प्रोग्रामचो डिटेल सांगता. बाकीचे 16 आनी 17 आमचे दुसरे कलीग सांगतले. सो 15 तारखेर म्हणल्यार खेळ कार्निवल म्हणल्यार पयले आमचे आदले कार्निवल खेळ. सो कार्निवल खेळ आमचे कार्निवलाचे सारकें ओल्ड ट्रेडिशन. सो पयल्या दिसाक आमी कार्निवलाची सुरवात करतले कार्निवलाचे खेळ नाचून आनी आमचो मांड आसतलो थिंगा बांद्याच्या फोर्सा कडेन नॅशनल हायवे 66. सो आनी पयल्या दिसाक आमचे 3 जाणां कलाकार आसतले म्हळ्यार बरोयणार आसतले आनी एकलो 3 पार्ट्यो दाखयतलो. एकल्याच्यो 3 पार्ट्यो, दुसऱ्याच्यो 3 पार्ट्यो आनी तिसऱ्याच्यो 3 पार्ट्यो. आनी ताच्या फाटल्यान आमी आमचे गांवचे प्रोमिनंट आर्टिस्ट जे हे खेळान ताणें फाटीं योगदान केलां तांचे आमी सत्कार करतले. 16 तारखेचो कार्निवाल आता सांगलो 15 तारीख, 16 तारीख आणि 17 तारीख. 15 तारखेच्या कार्यावळीत बरोतलो बरो लोकसंगीत गोंयचे पारंपारीक जागोर आनी तुमकां सामको इतलो बरो जागोर ह्या जागरा फाटल्यान खूब इतिहास आसा. गोंयांत जागोर जावपी मुरगांव तालुकान पयलो मुरगांवच्या प्रत्येक दुसऱ्या गांवांनी पावलो. बार्देसान पावलो, तिसवाडीन पावलो, सालसेटान पावलो, मागीर फोंड्यान पावलो. पूण जागोर जल्मान येवपी गोंयांत जागोर कुट्टाळें आनी आमचे अजून आसा कुट्टाळे जागराचो मांड. त्या मांडार पयलू जागोर खेळटालो. आतां कांय वर्सां जाली जागोर हांवेनूय केला. हांवेन करून हांगा कुट्टाळेकारांक आमी दायज करून गेल्यात. सो जागोर हो आमचो पारंपारीक जल्मांतलो एक बरा लोकांक उर्बा दिवपी जागराच्या मांडार रात जागोवपी तो जागोर. मागीर जागरा फाटल्यान मागीर इत्रुजाकूच जावप. आमी आतां कार्निवाल म्हणटा आमचे कोंकणीन उतर इत्रुजाक जागोर आनी मांड खेळप. मागीर तातूंत लोकवेदाचो स्वीकारतो, लोकवेदाचे खेळ जावप, जमनी वयले खेळ. हे सगळे पारंपारीक बरो विचार आनी बरे तरेन तुमकां पळोवंक मेळटलो सगळ्या लोकांक. आनी तुमी येवचे आनी गेल्या वर्साक आमकां सत्कार दिला तसो ह्या वर्साकूय दिवचो आनी तुमी बरे तरेन येवन ह्यो 16 तारखेचो स्वास घेवचो. देव बरें करूं. हां आनी तितून एक हें आसतलो आमचो लोक हितूंतलो ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा म्हणटा ऑर्केस्ट्रा पयलो जागोर मागीर ऑर्केस्ट्रा जातलो. ऑर्केस्ट्रान मेलोडी ओमकार मेलोडी हो बरो फामाद म्युजिकल शो तुमी तो पळोवचो. आनी हें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तिसऱ्या दिसा ग्रँड फिनाले म्हणटा तशी आमचो ग्रँड कार्निवल फ्लोट परेड आसतलो. गेल्या वर्सा एकदम हिट जालो म्हणून ह्या वर्सा आमी परत करता. किंग मोमो, क्वीन मोमो आसतले. बरे प्रायजां आमी दवरलेले आसा. फर्स्ट प्रायज 1 लाख रुपया, सेकंड प्रायज 75,000, थर्ड प्रायज 50,000 आनी 5 कॉन्सोलेशन प्रायजां आसतली 10,000. तेच भशेन आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरला. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक पयलो प्रायज 8,000 रुपया, दुसरो प्रायज 5,000 रुपया आनी तिसरो प्रायज 3,000 रुपया. ग्रँड फ्लोट परेडाक तुमकां आमंत्रण आसा. 3 दीस तुमी येवपाचें. आनी फ्लोट परेड जाल्या उपरांत ऑलाव म्युजिकल शो, फामाद गोंयचो ऑलाव म्युजिकल शो आमी दवरला. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाल्या उपरांत हो म्युजिकल शो आसता. हे तिसरे दिसा. Dear friends, to bring you in the spirit of Carnival and to invite you, we have held this press conference. It's going to be a 3 days festival of fun, frolic and enjoyment. On the first day, we are having the traditional Khel Tiyatra by prominent Khel Tiyatris
basically from our own village, Kortali. On the second day, we are going to have our traditional Zagor. Our MLA Shri Ankurwal wants to preserve the tradition for the future generation, and that is why we are going to have a Zagor. And after the Zagor, we are going to have a very famous Goan musical orchestra, Omkar Melodies. On the third day, it's going to be a grand float parade with King and Queen Momo. We've got attractive prizes for the floats. The first prize is of rupees 1 lakh, the second prize is of rupees 75,000, and the third prize is of rupees 50,000. Plus, there will be 5 consolation prizes of 10,000 each. We are also going to have the fancy dress competition, where the first prize will be 8,000 rupees, the second prize will be 5,000 rupees, and the third prize will be 3,000 rupees. Appealing to all of you, the people of Kortali, Vasco, Mormo, and all of Goa, please come here and have the enjoyment of Carnival on all the 3 days, not forgetting the grand finale of the float parade on the third day. Viva Carnival! कार्निवालाचे प्रोग्राम आयज घडोवन हाडले 3 दिसाचे कार्निवाल आसा आनी हांव मागता लोकां कडेन सगळ्या लोकांनी ह्या प्रोग्रामान हाजीर जावचे 15, 16, 17 3 दिसांचे प्रोग्राम आसा. फर्स्ट दिसाक खेळ आसा, दुसऱ्या दिसाक जागोर आसा आनी तिसऱ्या दिसाक मागीर आमचो फ्लोट आसा. सो लास्ट टायमूय हेंच्यांनी कार्निवाल केल्लो कोर्ताली विलेजर्स हेणे. सो तेन्ना तांकां बरो फिडबॅक मेवलो. जायतो लोकांनी फर्स्ट टायम म्हणटकच आमी एक्सपेक्ट करूना तितलो लोक हाजीर जालो आनी जायत्या लोकांनी बरो फिडबॅक दिलो. असोच आमचे कंटिन्यू दवरचो अशें म्हण सांगलें लोकांनी. सो ह्या वर्साकूय हांव तांकां मागता लोकां कडेन सगल्यांनी येवचें आनी ह्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जावचें. कार्निवाल म्हणल्यार आमचो गोंयचो हें ती. सो ते आमी ते सांबाळून दवरचें, कंटिन्यू दवरचें आनी सगळ्या लोकांक अपील करता आमच्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल ओवर गोवा सगल्यांनी ह्या हितून पार्टिसिपेट जावचें आनी एन्जॉय करचें. आनी जायते बरे बरे प्रोग्राम आसा. सगल्यांक प्लीज रिक्वेस्ट करता सगल्यांक हांगा हाजीर जावचें आनी येवचें. आज आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या MLA बरोबर तशेंच MP आनी तेचे कार्निवाल कमिटी बरोबर आमी बसले आहा. सो ही एक विशालकाय जी खबर पळयत जाल्यार कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे फावट हो कार्निवाल घडोवन हाडटा आनी ताका लागून न्हू आमी लोकांक एक मॅसेज दिवपाक सोदता. एज ए हांव सिनियर सिटीजन हो भुरगो आहा तेन्ना आमचे वेलसांव दांड्यार म्हणटाय थिंगा शालिबाये जे हेड येताले आनी आमी इस्त्रा वयताले कांसावली. आमी घराकडे येताले बूक बुडयताले आनी ते हेड चोवपा वयताले आनी ते सांजेर मागीर वता थिंग रावताले सांजेर येताले. पूण आज आमकां अशें दिसता की न्यू जनरेशन आज आमकां गांवांनी हो प्रोग्राम कार्निवालाचो दिश्टी पडटा. आनी पयलीं आतां हे फ्लोट चोवपाक आमी मारगांव वास्को धांवताले. पूण लास्ट इयरा न्हू आमी इतलो फ्लोट चोयन न्हू आमचो लोक खुशाल जालो की कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जालो आनी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतलो बरो जालो. ट्राफीक प्रॉब्लेम ना, लोकांक जायते भाशेन रावपा मेळ्ळें, कम्फर्टेबल ते चोवपा मेळ्ळें आनी लोक इतलो खुशाल जालो. आनी हे निमतान आमी आमच्या MLAकूय रिक्वेस्ट केलो की हेय वर्साक लोक आशेता हें पळोवपाक. सो तूं हेय वर्साक करपाक आनी तेणे वावुरलो तेची कमिटी सगळी की हेय वर्साक हो फ्लोट करपाक. सो म्हजो रिक्वेस्ट आतां गोंयच्या लोकां कडेन येवन हें ट्रेडिशन दवरचें आनी दाखोवचें की येस आमकां गोंयचो मोग आहा आनी हो कार्निवाल आमकां सदां जिवा उरलेलो जायो जाल्यार आमचो लोकांचोय आमकां आदर जाय. सो हेका लागून हांव मागता सगळ्यां कडेन आनी हे कमिटी कडेन आनी आमच्या MLA कडेन की तुवें कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें हें करून हाडा तें सदांच तूं करून हाडटलो. की आमी चोयलां क्रिसमस ती करून हाडली दुसरें आनी कितें आहा तितलें तो ऑर्गनायज करता. सो ताका देवान ही बरें करपाक दिल्या आनी बरें लोकांक जागोश करपाक ताका एक संदी दिल्या. सो तीच हांव मागता लोकां कडेन तेणी येवन हे लोकांक उर्बा दिवपाक एकठांय जावपाक येयला. आनी तुमकां मिडिया वचून तुमी जेन्ना हो प्रोग्राम दाखयताय
सो तुमकां एक अर्ज काम दिवं